friends, good morning and welcome back to my channel. So friends, आज नो 12th of September आणि आम्ही आज अर्ली मॉर्निंग उठल्या. बाबाय उठला पिंगा हा आपणाची कार्टून पळयता. बेगीन उठला नो सो मातसो क्रँकी जाला सो ताका लागून ताका मातशे टीव्ही लावन दिल्या आणि आंतोनी बी रेडी जाला आणि हांवूय बी रेडी जाला. आणि आयज न्हू फ्रेंड्स आमी भायर सोदता. ओके, खंय तरी वयतात आमी. हांव खंय ते आतां तुमकां रिवील करना. ओके, आनी हांव तुमकां ते मागीर सांगता खंय वयता कितें पळय ते आतां तुमकां रिवील करिना. आनी हांवें पळय हो आउटफीट घायला. एक्चुअली तो रेड ड्रेस स्लीवलेस. ओके, ताजे वयर हांवें पळय प्रिंटेड कोटी घायल्या आनी हो सिंपल लूक म्हजो. आनी हें पळय हिंगा जस्ट क्लिप्स लायल्या धाकटीशी सायडीक आणि मेकअप बी काय करना, बेश्टे लिपस्टिक लायल्या आणि काजल. दॅट्स इट. ओके, हो म्हजो असो सिंपल लूक. ब्रेकफास्ट बी काय करूंक ना आमी अजून, मागीर भायर वाटेक करतली ब्रेकफास्ट. ओके, सो चलो आतां भायर सोदता आनी 5 मिनट्सान आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा. हाय फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, हांवें मॉर्निंग पे स्टार्टिंग ब्लॉगान तुमकां सांगलें हांव खंय तरी वयता म्हणून. सो आमी येयल्या सावंतवाडी. ओके, सावंतवाडी येयल्या आमी फादरीक मेळपाक. सो आमी फादरीक बी मेवली. हांवें चर्चीच्यो बी थोडे व्हिडियो काडल्या. थिंगांनी हांवें कांय ब्लॉग करूंक ना. सो सावंतवाडी चर्च आहा थिंगासर मातशें फुडें धाकटेशें तोय आहा. ओके, हांव तुमकां दाखयता तें धाकटेशें पोंड कशें आहा. सो थिंगासर येयल्ली आमी आतां सद्या. हांव तुमकां दाखयता. ओके, बरें आहा तें, व्हडलें आहा, धाकटें ना, बरें व्हडलें आहा सामकें. सो मातसो कोता आमी थिंगा बसतली बी आनी मागीर आमी फुडें वयतली. सो हांव न्हू फ्रेंड्स हिंगा फर्स्ट टायम पावता. ओके, हांव केन्ना पावूंक नासलें, केन्ना येवंकूय ना हे सायडीन. एक्चुअली ट्रॅवल केला हांवें जायते फावटी सायडीन, बट हिंगासर हे रावन फोटो बीन केन्ना काडूंक ना. सो आयज आमी स्पेशल फादरीक मेळपाक येयल्ली न्हू, सो ताका लागून आमी विजीट करपाक येयली हिंगा पोंडाशें. आनी बेस्ट आसा सामकें पोंड बी, बरें आहा सामकें, व्हडलें आहा. तेच्या मार्केटानूच आहा तें, तिका तेंचो मार्केट आहा पळय. ओके, सो फादर आमकां घेवन भोंवपाक येयला. तांच्या मार्केटान हाडला आमकां ताणें एक पोंड दाखोवपाक. आनी ताच्या उपरांत पळोवया आमी खंय वयता पळय ती नेक्स्ट लोकेशन.
सो फ्रेंड्स आम्ही न्हू ते पोंड पळोवपाक येयल्ली. ओके ते मार्केटान हा पळय ते. सो हिंगासर बरे तेंच्यांनी हे केल्ले हा फ्रुट्साची बास्केट कही आनी बसपाचेंय केला हिंगासर तेंच्यांनी. पळय हे सांजचे येवन बसपाकूय बी मेळटा. आनी हे पळय हे ते पोंड ओडो आमी थिंग आसली. हे पळय ही थिंग आसली आमी ओडो. ओके ते सायडीन थिंगासर. सो तो मार्केट तेंचो थिंगासर. ओके सो थिंग आसली आमी ओडो. आख्खो एक्चुअली आख्खो मार्केट तेंचो. आख्खो मार्केट एक्चुअली तेंचो. सो फ्रेंड्स आमचे आता जस्ट हिंगासर पोंड पळोवन जाले. ओके भये. सो आता आमी नेक्स्ट वयता हायकिंग वॉटरफॉलाचेर. ओके सो हांव तुमकां मागीर वॉटरफॉलाचेर वचून मेळटा. ओके आनी वत बी ना अशी दोमट कळी हा. ओके सो आतां आमी हिंगासर भायर सरता.